मोगाचनो नमस्कार। हांव जोशी सिद्धकट्टे कविता कारण ह्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता। तुमकां येदोळसो कळीत आसले प्रमाणे कविता कारण म्हळ्यार कवी आनी कविते मदें जावची भेट। कवी आपणाच्या कवितेक भेटता आनी परत एक पोटी आपणाच्या कवितेचेर नदर मारता। सांगताच कवितेच्यो वेगवेगळ्यो गजाली आज आमी करतले आनी आयच्या दिसा ह्या कविता कारण कार्यावळीक आमचे सांगता आसात एंड्रू एल तुमकां मोगाचो येवकार मागता। आयच्या दिसा हांगासर कविते विशयांत भोव गरजेच्यो गजाली काडून आमी सत्य लावून पातयता। पहिले तुमकां हांव शाबासकी फाटयता, कित्याक म्हळ्यार येदोळसो 3 कविता पुंजे तुमी भायर हाडल्यात आनी त्या कविता पुंजांक जायतो मानय मेळ्ळा। ह्या पाडतळार आयच्या दिसा आमी ह्या 3 पुस्तकां विशयांतच आमी चड उलयतले, कित्याक तातूंत तितले विशय आसात आमकां उलोवंक। त्या देखून पयले सवाल तुमच्या लागीं हांव विचारूंक आशेता। वडो वडो वळवळ्या ह्या कविता पुंजांत थंयसर तुमी बरयतात, म्हजे भितरलो कवी म्हजो बरो इश्ट वा खरो संगाती। अशें म्हणटा आसतना कवी वेगळो गी आनी मनीस वेगळो गी, कित्याक हें दोडेपण दिसता म्हणून म्हाका समजना। सारकें, म्हज्या पयल्या कविता पुंजांत हांवें म्हज्या उतरांनी हें बरयलां, म्हज्या भितरलो कवी म्हजो खरो इश्ट आनी सांगाती। हें सादारण हांवें आतां 25 वर्सां आदीं बरयलें, पूण त्या उपरांत म्हाका जाल्लो अनुभव पळयतना हें हांवें बरयल्लें खंडीत जावन सज जावन आसा। हाका म्हजो अनुभव कसो कारण आतां एक आयल्यावर घडिल्लें एक घटन तुमच्या मुखार सांगचें तर, हांव म्हज्या दप्तरांतल्यान चलून येतना वाटेर एक प्रायस्त स्त्री ती चलून येताली। तिच्या हातान 2 बॅगां आसलीं, मस्त थकोन आसली आनी हांव म्हज्या राटावळेंत आसलो, हांव मुखार चलत येतालो आनी तिका पळयलें आनी तिका उतोर हांव मुखार गेलो। पूण थोड्या वेळा उपरांत म्हाका कितें भोगलें, तूं कवी, म्हज्या भितरलो कवीन म्हाका जागयलें आनी त्या कवीन म्हाका सांगलें फाटीं वच, आनी हांव फाटीं गेलो। ती एक बारीक कश्टांनी आसली स्त्री, खंय नॉर्थ इंडियांतून हांगा आयिल्ली स्त्री ती। तिका त्या वेळार मुखलीं एक 15 मिनटां म्हाका म्हज्या हातावेन कसली कुमो करूंक जाता ती कुमक हांवें केली। ती मस्त कश्टांत आसली, तिची काणी आतां हांव सांगना, पूण विशय कितें म्हळ्यार म्हज्या भितरल्या कवीन म्हाका मुखार गेल्लें मनशापण उतरन हांव मुखार पावल्लो, ताणें म्हाका फाटीं वाडलें। म्हज्या भितरल्या कवीन हांव म्हज्या राटावळीन आसा। आतां हांगा सांगचें तर वृत्तेन हांव एक फायनान्शियल एडवायजर, पूण म्हज्या भितरलो कवी लायफ एडवायजर। हांव फायनान्शियल ऑडिट करता, म्हज्या भितरलो कवी लायफ ऑडिट करता। हो फरक आसा आनी हो फरक म्हाका मस्त उपकारा पडटा, कित्याक म्हळ्यार आमी आयच्या कॉम्पिटिशन वर्ल्ड पंथाटाच्या संवसारांत मुखार धांवत आसा। एक लौकीक संगतीक सर 1-2 धांवत आसा मुख्य जावन हांव, पूण म्हज्या भितरलो कवी म्हाका थोड्या फावटी जागयता, राव आनी भोंवती पळय, तजवीज कर, तूं एक कवी।
सो तुम्ही म्हणचे जाल्यार थंयसर तुम्ही 2 पात्र खेळटात. खंडीत जावन हय. पूण ते 2 पात्र दोडे म्हण बघा मागे खंडीत एकच जावंक जायना गे. कवीच एक कितें आतां कवी तुमी म्हणल्यार भितरलो कवी म्हणटा आसतना हांवें सांगीत कितें एक कोशेर्त म्हूण येता. हय सारकें. पूण तें अंतस्करणाचो तळय म्हूण येता. तोच न्ही जावन ताका एक पात्र म्हूण घेवंक जाता की थोड्या वेळाक तो एक्टीव जाता, थोड्या वेळाक एक्टीव जायना, तशें जाता कितें? ना तशें जाता कितें म्हळ्यार आज आमी राटावळींत आसा. ह्या संवसारांत संवसाराच्या संगतींक चड वंदन आसा. पूण तुमी सांगले प्रमाणें हांव चिंता म्हजो कावी म्हजो अंतस्करणच जाला, म्हजो नितीदार जाला. कावीक संवसाराची वंदणी लागीं ना. कावी संवसाराक दिसनातल्या संगती थंय चड लागीं आसा. तशें म्हणटाना तो घडये घडये जागयता म्हाका. हांवें सांगलें हांव एक फायनान्शियल कन्सल्टंट. म्हजी मत सडाव जावन त्या संगतींनी आसता. पूण कावी तसो न्ही. कावी वेगळो आनी तो म्हाका जागयता. देखून हांवें म्हणचें जशें मी म्हणटा आतां कुंभार मेळिल्ल्या भुरग्याक तुज्या भितर क्रिस्त आयला म्हण. क्रिस्त आसा, तूं एकलोच न्ही, तुज्या भितर क्रिस्त आसा म्हणटा हांव. जशें तो क्रिस्त आनी भितर आसा म्हणल्या तक्षण हें दाडेपण कशें जालें म्हूण सांगूंक जायना. ताचे भितर म्हजे भितर कावी आसा. पूण हांव ह्या संवसाराचो मनीस, सादो मनीस. म्हजे भितरलो कावी तो वेगळो, तो वेगळो. भोव बरें. आयच्या काळार कवितेची गरज कितें? कविता जायच की? कविता जायच. आमची सृश्टी इतली सोबीत आसा. सृश्टी म्हणटाना हांव प्रकृतीची सोबाय सांगना. हांव ल्हान संगतींनी आसची ती सोबाय. ल्हान संगतींनी ती जावन दी भुरग्यांक दिवचो एक हांसो. आतां तुमचो एक हांसो भुरग्यांक दिवचो हांसो. एक प्रायस्त स्त्रियेन दानांतल्या स्त्रियेन दिवचो हांसो. ल्हान संगतींनी असल्यो सोबाय भरून गेला. आमच्या जिणेच्या झंझटांत ल्हान संगतीन जाल्यार एक सोबाय आसा. ती सोबाय वळखूंक सक्कड लोकांक तांक ना. ती सोबाय लोकांनी आमच्या दोळ्या मुखारच आसा. चड सोबीत संगत्यो बरें फुंक्याक मेळटात, पूण आमी त्यो पूर्ण दवरल्यात. ती सोबाय उखल लोकांक दाखोवचें काम कवितेचें आसा. दोळ्यांच्या वाचप्यांच्या वा कविता कोण भक्त बगूंक मन आसा तांच्या दिश्टीक ही थांक दिवची, सोबाय पळोवची, थांक दिवची. ही कवितेची गरज. आनीक वाटेन आमचो संवसार असो जाला की आमी एका स्थितींत आसा. अनिश्टांक आजकाल चडीत लोक मालवून आसा. आतां कवितेची कितली गरज आसा म्हूण हांव सांगतना म्हाका भोगता आज व्हडलो समाजचो आमच्या लोकांचो भलायकेचो म्हणटाना अलर्जी. खालेंक खंयची रांदवय केली अलर्जी, फुलांची अलर्जी, परमळाची अलर्जी, शॅम्पूची अलर्जी, हरयेकांची धुळीची अलर्जी, बऱ्या संगतीची अलर्जी. आतां ह्या अलर्जीक वखद खंय आसा? हांव चिंता कविता असल्या अलर्जेक म्हळ्यार हांव भलायकेच्या संगती विशीं उलयना. एक मानसीक अलर्जेक वखद दिवची एक सखत ह्या कवितेक आसा म्हूण म्हाका भोगता. आतां सांगचें जाल्यार फुलांची अलर्जी विशीं हांवें सांगलें. फुलांची अलर्जी म्हणटाना म्हाका तुमच्याच एका कवितेचेर उडास येता. अलर्जी म्हाका त्या कवितेच्या उतरांचो समा उडास ना, पूण ताचो थीम आसा की मांस कातरचो आसा थंय आनी ह्या कुशीन फुलां आसात. मांस कातरतल्याक फुलांचो परमळाचो अलर्जी. कितें म्हळ्यार आयची जिणी अशी जाल्या की हर एकलो एका न्यू नॉर्मल म्हणटा आमी. आमचें एक बरेंपण सांडून पाडपण कालें आसा, अनिश्ट कालें आसा, ताका न्यू नॉर्मल म्हूण आमी स्विकार करचें, मानून घेवचें. तर ही कविता आमी एक फावटी वाचया आमच्या वाचप्या खातीर. ताच्या उपरांत त्या विशयान आमी उलोवया. खंडीत जावं खंडीत. फुलांचे मार्केटीक जबरदस्तें रिक्षें मारें. फुलांच्या आंगापांगांनी घुसोन सडीत वारजी करिनासतना परमळ खबरे विणे आफरसून धांवतालें. ते कुशीन आसच्या मांसाचे आंगडी.
मांसाच्या अंगडी आयिल्ल्यांक मात्र हे फुंक्याचे जायरात. आपापिन्स तांची पावलां फुलां तेवशी घुंवताली. मांस आसांसो मापली मात्र फुलां परमळाक सरसरीत शिंको काडटालो. आतां मापल्यान आंगड दुसरे कडेन उबारल्या. आतां मापल्यान आंगड दुसरे कडेन उबारल्या. विसारतना मापली म्हणटा, म्हाका फुलां परमळाची एलर्जी आसा. विस कविता तुम्ही म्हळे आजकाल ती एक एलर्जी, मानसीक एलर्जी वय. आतां जिस्त कविता हांव चड गुंड हांवें हांव सांगन जाल्यार हांगा काल जालां एक हिंसा, दिसान दीस हिंसा सोडून आसा आनी त्या हिंसेक आमी स्विकार करून मानून घेवन आसा. आज फाटल्या वर्सांनी एक अत्याचार संगती विशयांत वाचतना आमकां एक दोन खबरो वाचूंक मेळटाल्यो आनी आमी घाबरतल्यो. आज एका पानार एका पत्रांनी सडवत खबरो त्याच विशयांत आसात आनी ते एका समुदाय सांगाता चिडकोन आसतात. वय एका समुदायान केल्ले, ह्या समुदायान केल्ले सारकें अशें म्हणटाना कालें जालें. हांगा आमी ते स्विकार केल्ल्या बरें यांचं घे आसूं दी म्हण आमकां कांय त्या विशयांत हें नॉर्मल म्हूण आमकां आमी आज घेवन आसा. आतां हाच्या पयलें करप्शन, भ्रश्टाचार असोच आसलो. भ्रश्टाचार आज आमच्या शिरांनी रोमन गेला. आमी स्विकार करून मानून घेवन जाला. आज आमच्या घरा भितर भ्रश्टाचार आसा. आतां फाटल्या दिसांनी आमी आयकलें बँकांच्या व्हडल्या व्हडल्या बिझनसमॅनांनी बँकां लुटली. हें करप्शन. पूण एक 15,000 करोड 7,000 करोड हें आयकल्या उपरांत 25 करोडांनी कोणांगी लुटलां जाल्यार आमकां तें फरक पडना. आमकां तें ल्हान म्हूण बघता. हेंच आमी स्विकार करची रीत आमच्या काव्यान कवितेन हें पयस करची गरज आसा. आनी हाचे वयर आमची कविता आयच्या काळार वाडची गरज आसा. देखून एक आमच्या श्रश्टेंत आसची सोबाय पळोवची आनी एक आयच्या अनिश्टां वयर ताळो काडची. ह्या दोन सक्तीक काव्याची गरज खंडीत आसा. त्याच पुंजा तुम्ही म्हणटात प्रस्तावनांत, कविता एक दैवीक स्फूर्तेचें फळ. कविता आनी दैवीकपणाक कितें संबंद? दैवीकपण म्हणल्यार तक्षण एक चिंता येता धार्मीक. हांवें हांगा म्हणचें दैवीकपण धार्मीक चिंताप न्हय. दैवीक म्हळ्यार कितें? म्हजें डेफिनेशन हांवें सांगचें तर दैवीक म्हळ्यार गुंडाय, डेड एंड म्हणचे हांवें. आतां एक जर बांयत एक जर उदयता ती डेड एंडान मेळटा. आनी एक फुलां आमकां फुलां दिसतात पूण त्या फुलांक घटाय कैतान येता. त्यात ते डेड एंड जाता, त्या पाळां जाता. पूण आमकां साद्या दोळ्यांक ती पाळां दिसना, फुलां दिसतात, तसो परमळ मेळटा. सो म्हजें दैवीकपण म्हळ्यार तें डेड एंड. केन्ना कावी त्या समाप्तेक कडेक पावता आनी थंय तावन जर उपजाता ती मात एक बरी कविता म्हळ्यार क्रिएशन म्हणटा ती जर तेंच दैवीकपण. आतां एक उदाहरण हांवें सांगचें तर म्हाका विल्सन काटील हाच्या एका कवितेचो उडास येता. पूण त्या कवितेचें नांव गुर्तुना, शब्द होगडायल्यात पूण कवितेचो आत्मो मात म्हज्या मतींत आसा. ती कविता अशी आसा की ताचो विशय असो आसा की रातीं एका चिमणेच्या वातीच्या उजवाडाक पिसोळ्ळें पाकाटे हुलपून मरोन पडलो. आनी कावी म्हणटा फांत्यार जनेलांतल्या इड्यांतल्यान येवची 2 किरणां त्या मरोन पडल्या सुकण्याचे पिसोळ्याचे अंत्यसंस्कार करतात. आतां असलें भोगाप त्या कवीक येजे जाल्यार ताणें त्या डेड एंड म्हणटा त्या दैवीकपणाक पावाजेस ना जाल्यार असलें भोगाप येना. हें क्रिएशन. आनीक ताचीच कविता म्हज्या मतींत येवची तर
कसलें दारूणपण दिसता ताचें त्या कवितेचें नांव. त्या कवितेंत एक भुरगें, एक बाळ कचऱ्या डब्यांत मेला आनी त्या बाळाच्या पोटाक कोणेंगी खावन उडयल्ल्या माशलेचो कांटो ताच्या पोटाक तोपून आसा. आतां त्या बाळाची दुकूस आपणाची कन काण गेल्या शिवाय कावीक तें बरोवंक साध्य सागी. हें म्हणटा दैवीकपण. त्या गुंडायक तो पावता, त्या गुंडायक पावता. येच्चमाची एक कविता म्हाका तशीच उडास आसा. ताणें बॉम्बे आसतना कांगणां घाल्लें म्हूण ताणें बरयलां. तो एका कवितेंत तशेंच बरयता की जब्बर हात निबोर हातांक, जब्बर कांगणां निबोर हातांक चिरतात. ताणें ते उसार ताणें ते शब्द घाल्ले आनी ते चिरचे. आतां ते चिरची ती एक तो एक अनुभव कावीन जर तसोच म्हूण करूं ना, ती गुंडाय ताणें ती पारखूं ना, तर ताका ती कविता बरोवंक जायना. आनी ह्यो कविता म्हज्या मतींत छापून रावतात. तांणी शब्द होगडयल्यात पूण कवितेचो तीर्ल म्हज्या मतींत छापून रावला. देखून हांवें म्हणचें कविता एक दैवीक स्फूर्तेचें फळ. जर असलें म्हळ्यार डीप पेनेट्रेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान, तें डीप पेनेट्रेशन ना जाल्यार हांव चिंतिना ती कविता जायत म्हूण.